धोकादायक तसेच विकारी कोयर हाडून बऱ्या मातयेन घालप हो सेव्ह सॉयल उपक्रम जो सद्गुरू हांच्या ईशा फाउंडेशना कडेन सय केल्ल्या कराराचो भाग काय कितें असो शॅडो काउन्सिल ऑफ मडगांवान मुखेलमंत्र्याक प्रश्न केला. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. 8 ऑफ डिसेंबर 8 ऑफ नोव्हेंबर सॉरी 8 ऑफ नोव्हेंबर त्यांच्या हाती आसून पासून तेमी 17, 18, 19 हो वेस्ट हांगा हाडून उडयलो. तेजे उपरांत आमी सॅम्पल दिली 3 24 तारखेर 24 ऑफ नोव्हेंबर आमी 3 सॅम्पल दिली. मागीर ते हांगा येवन ताणी बी 2 सॅम्पल व्हेली ऑन 7 ऑफ डिसेंबर. पूण इनस्पायट ऑफ दॅट हे सगळे सामके प्रूव आसून दॅट इट इज पॉयझनस मटेरियल, हेझडस मटेरियल, इनस्पायट ऑफ दॅट ते हांगा हाडून घालीत आसा. आता काल आणि आज आय मीन आज कालचे राती आणि पयरचे राती हे दोन राती हाडून घातल्या. मोर दॅन 150-200 ट्रक सुमार घातल्या दिसता म्हाका. म्हण आनी हो आज काळूय बी तेमी चूज करून घातला की कित्याक क्रिसमसाक सगळे बिजी आसतले आनी कांयच आसपाना. तेजे भायर कोर्टाचें वेकेशन आसा. हे सगळे हे कन्सिडर करून हाडून उडोवपा लागले आहा आनी आमच्या फाटल्यान दिसती पडटा पळय 2 JCB लावन हे लेवल करपाक आहा. कित्याक फाल्यां कांय कोणें कितें उडयलें म्हणून प्रूफ आसपाना इतले सारकें. आनी हेजे उपरांत हेजे वयर मागीर तांबडी माती घालतले. सो हे भाशेन इतले हेझडस मटेरियल जेन्ना तुमी घालतात आनी जेन्ना गोंयचो गव्हर्मेंटच व्हडली हें करता व्हडले सेव्ह सॉयल श्री सद्गुरू हाजे बरोबर एक MOU केल्लो आहा म्हणटा ते फॉर द बेनिफीट ऑफ सॉयल बरे भाशेन प्रिजर्व करपाक फॉर आवर फ्युचर जनरेशन. आनी त्या टायमार तुमी हे भाशेन हे पोल्यूट करता. सो वी वॉन्ट टू आस्क द गव्हर्मेंट वेदर दीस इज पार्ट ऑफ सेव्ह सॉयल मुवमेंट हो तुमचो सेव्ह सॉयल मिशन जावन आसा. हे भाशेन पोल्युशन करता ते तुमी. हे गव्हर्मेंटान आमकां शिरकावपा जाय आसलें. आमी कितें वायट कोत्ताय तेन्ना आतां दुसरे भाशेन जाला. लोक गव्हर्मेंटाक शिरकायता. इथे गव्हर्मेंट इज डुईंग एवरीथिंग रॉंग. Everything is wrong what government is doing here. I don't understand really. They are trying to empty Sansro and create a number of Sansros in Margao now. And this is the situation, unfortunately, which is we are witnessing now. हो प्रोटेस्ट कोण गव्हर्नमेंटाले मागता की स्टॉप जावचें न्हू. हे आम स्टॉप जावचें पण पयले समसी वी हॅव एड्रेस एवरी फोरम इन्क्लुडींग द प्रायम मिनिस्टर पोर्टलाचेर आमी घातला. प्रायम मिनिस्टराचे ग्रिव्हन्सीज आहा पळय त्या पोर्टलाचेर आमी रेजिस्टर केला. आनी ताणी परतून फॉलोअप केले तेन्ना आमकां रिप्लाय येयला की इट इज फॉरवर्डेड टू द डायरेक्टर ऑफ एनवायरमेंट अँड क्लायमेट चेंज. इन द मॉर्निंग आय स्पोक टू द डायरेक्टर डॉक्टर गीता नागवेकर. ताकाय सांगला शी सेड दॅट शी जस्ट जॉईन कित्याक पयले दशरथ रेडकर म्हण आशिल्लो तो ट्रान्सफर जावन आतां ताणी चार्ज घेतला. आपूण मांडे पळयत म्हणटाले. Animal carcasses, there's plastic, there's everything in this, irrespective of screening. So where is the question? Where is the question of this waste being considered remediated? And after you got a certificate of analysis which is showing you some results which are not complying, still your arrogance is making you dump these things at the cost of our lives. Where are we going? Where are we taking? Then you will build a specialty cancer hospital. It's not the way. It's not, absolutely not the way. We want sustainability of our lives. We want our children and grandchildren to live here. हे सवयेचे जावन गेल्ले आसा. फेस्ता वेळार ना कसले एक हे आता सण येता तेन्ना गोंयकार न्हिदिल्ले आसा आनी ताची हे चान्स घेवन हे रातीर असले करता आनी आजूय बी आतां कंटिन्यू जाला. क्रिसमस आसूं ना कितें आसूं गोंयचे खातीर आमी जागृत आसा आनी जागृत नागरीक इतले पडून घेता. खूप खंत दिसता, वायट दिसता की सगळे शिकिल्ले वैज्ञानिक सायंटिस्ट आणि सगळे डायरेक्टर आणि एक्सपर्ट्स आसा ते सगळे न्हिदून गुंगेक पडल्या. तांकां त्यांच्या शिक्षणाचो कसलो दुरुपयोग करून पगार खाता ताचे एकूय तांकां डंक बसना त्यांच्या कोशेसाक. हे म्हजें क्वेश्चन एज अ सामान्य मनीस म्हणल्यार तुम्ही सगळे पदव्यो घेवन बसका सांबाळून पगार खाता. तुमच्या शिक्षणाचे तुमकां अभिमान आसा. तुम्ही हे असले प्रदूषित काम करता ते. आय थिंक इट इज पोल्युशन क्रिएटिंग बोर्ड. देर इज नो पोल्युशन कंट्रोल. वी आर आस्किंग फॉर पोल्युशन कंट्रोल अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एज सिटीजन्स ऑफ द स्टेट, एज सिटीजन्स ऑफ द country. We are concerned. It's only showing even in the reports the other heavy metals are not analyzed. God knows how many more arsenic compounds and materials and elements are there in this. बेसिकली आम्ही सगळ्यात दुसरी हिस्टॉरिकली वेगळी नावां घालपाक भोंवता.
Why don't we restore our Goa to its historic ecological status?